Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. टुरिस्ट टॅक्सींग डिजिटल मीटर बसवपाक इतलो कळाव कित्याक काय म्हूण हायकोर्टाचो गोंय सरकाराक प्रश्न. TTAGन सरकारा आड हायकोर्टाच्या आदेशाचो अवमान केला म्हूण याचिका घाल्या. कॉन्ट्रॅक्टर कंपनीक जाता तितले बेगीन मीटर बसवपाचे निर्देश दिता म्हूण गोंय सरकारान कोर्टाक सांगला. सरकारान सेक्युरिनॅक्स कंपनीक सुमार 30% डिजिटल मीटर बसवपाचे काम दिल्ले. मात तांचे सुमार 500 मीटर बसवपाचे काम अजून उरिल्ल्यान सरकारान तांकां नवे ऑर्डरी घेवंक नाका म्हूण सांगला. सरकार म्हणटा धोरणा प्रमाण जो मेरेन कंपनीची पेंडन्सी रेट 500 परस कमी जायना तो मेरेन कंपनीक नवे बुकींग घेवपाक मेळचे ना. सरकाराच्या ह्या भुमिके उपरांत डिजिटल मीटर बसोवपी दुसरी कंपनी रोज मार्टा ऑटोटेक प्रायव्हेट लिमिटेडान आपल्या कामाची स्पीड वाडयल्या. तांचे कडेन 70% डिजिटल मिटराचे कॉन्त्रात आसा. सध्या मेर्शेच्या सेंटरात कंपनी ज्या दिसा बुकींग जाता त्याच दिसा इन्स्टॉलेशनय करता. रोज मार्टाची गोंयांत 5 सेंटरां आसात. We are very proud to say that we don't have any pendency, beyond 15 days. Whatever meters we have booked have been fitted within the timeline of 15 days, and nowadays we are at a position that we are taking the bookings on the day and we are fitting the meters on the same day. We have no pendency at all. And I believe the taxi owners are so happy with us that they have started, mouth-to-mouth branding for our company, and they are so satisfied with our services that we are getting humongous amount of appreciation and trust from the taxi owners at our Mercy Center. You can see the amount of vehicles standing here, and we have almost 40 technicians available across Goa at our 5 centers, and we are opening the centers 7 days in a week, and we are doing good installations nowadays. कटकटीशिवाय मीटर बसोवन मेळटा म्हूण टॅक्सीवाले खुश. ऑन द स्पॉट धरलेलें सोमतेच करून दिलें तेंच्यांनी. बरें आसलो. रोखडोच दिला म्हाका तेंच्यांनी करून. रोज मार्टा 5 डिसेंबराक दाबोळी आनी मेर्शे सेंटरात मेगा कॅम्प दवरपाचे आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.